नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक एक खाशेली कार्यावळ तुमच्या मुखार आयज परत एक फावट हांव घेवन आयिल्लो आसा। आयचो दिसूय खास आसा। आयज नागपंचम आणि पुराय गोंयच्या लोकांक प्रुडंटा वतीन नागपंचमीची हुनहुनीत परबी। आता नागपंचम म्हटल्या उपरांत तुमकां सगळ्यांक दिसलें आसतलें की आयचो प्रोग्राम कित्याचेर आसतलो तो। येस, आमी सर्प म्हणटा आणि जेन्ना सरप म्हटल्या उपरांत आमी जायते फावटी भियेतात, खुबश्यो गोश्टी आमच्या मनान येतात। ह्यो सगळ्यो गोश्टींचेर आयज उलोवपा खातीर ही खास कार्यावळ तुमच्या मुखार हांव घेवन आयिल्लो आसा। आयचो गेस्ट सांगच्या पयलीं आमी स्कुलान आसतना एक कविता आयकलेली की हिऱ्या माणकाचे 5वें चार आमचे हे गोंय। आणि हे 5वें चार कित्याक म्हणटा, कारण हे 5वें चार गोंयान आमचे इतले सोबीत गोंय आसा जातूर कितलींशींच जनावरां आसा, कितलेशेच जातींचे सोरोप आसा, कितलेशेच न्हंयो आसा। हे सगळ्यो गोश्टी मेळोन जेन्ना एक कंबायन करता तेन्ना सुंदर गोंय आमकां दिश्टी पडटा। आता हे सोरोप म्हटल्या उपरांत आमी सोरपांची जतनाय करप तितलीच गरजेची आसा, कारण ते आमच्या सेफ्टी खातीर आसता। ही गोश्ट समजपाक आमकां खूब वर्सां लागली आणि आता जेन्ना समजल्या जाल्यार ताजें श्रेय जें आसा तें एका मनशा खातीर वता जांच्यांनी आपले कार्यावळींतल्यान लोकांक अवेरनेस केले, लोकांक तांचे बद्दल म्हायती दिली की बाबा कितें कितें आसता, कशें आसता, सोरपां बद्दल कितें खरें कितें खोटें हे सगळे गोश्टी सांगपाचो प्रयत्न केलो। आणि ह्या खातीर जे आतांचें जनरेशन आसा तांच्या पर्यंत खूब बऱ्यो बऱ्यो गोश्टी पावयल्ल्यो आसा। हांव आयज ह्या वेळार आमच्या ह्या कार्यावळीन येवकार दिवपाक सोदतात सर अमृत सिंग हांकां, जेंकां हालींच गोवा बायोडायवर्सिटी कन्जर्वेशन अवॉर्ड फॉर सर्वीस टुवर्ड्स आमचे जे नेचर आसा ताज्या खातीर हे तांकां अवॉर्ड दिल्ले आसा। तांचें काम टुवर्ड्स नेचर, टुवर्ड्स एनिमल्स, टुवर्ड्स दीस सोसायटी हे जर काम पळयत जाल्यार येस, आणि हे अवॉर्ड तांकां फावो जाल्यार सगळ्यान पयलीं सर वेलकम टू द शो अँड कॉंग्रॅच्युलेशन्स फॉर दीस अवॉर्ड। सर, सुरवात करता आसतना नागपंचम आयज आसा। आमी नागपंचम सेलिब्रेट करता ताका सुद्दां रिजन आसा आणि ते आमकां समजपाक जाय की आमी कित्याक सेलिब्रेट करता ते कितें आसा हाजे फाटलें नेमकें रिजन। प्रत्येक सण जे आहा आमचे रिलेटेड टू एनवायरमेंट आहा, देवा बरोबर एनवायरमेंटाचे आमी जे कितें हाडून पुजन करता तितून एक संदेश जो आहा पयलींच्या जाणट्यांनी दिल्लो की आमकां रिस्पेक्ट जे आहा ते देवा बरोबर आमकां निसर्ग ज्या देवान निर्माण केल्लें तेका सुद्दां आमी रिस्पेक्ट दिवंक जाय आणि तितकेच तेजे बी आदर करपाक जाय आणि संरक्षण करपाक जाय। कारण जो पर्यंत आमी ते संरक्षण करतले हेंकां संरक्षण आमी संरक्षीत उरतले। सो हो एक संदेश आसा। आणि ज्या टायमार काही लोकांचे पयलीं आणि आतांच्या हितून फरक आहा। पयलीं ते सारके प्रॉपर कंडिशनान चालू आसले आणि आतांचे जे आमी जशें जशें आमचें जनरेशन फुडें वयता तशें तशें तितून खंय तरी मिलावट जाता, त्या गोश्टीन कांय तरी वेगळें स्वरूपूय येता। तशें जावपाक जायना। जे ओरिजिनल आसा ते ओरिजिनल थंवपाक जाय। नाका थंय आमी वचोन ते सगळे तेका म्हणजे जंगलान वचोन नासधूस करप हे आयज चल्लेलें आहा, म्हणजे बिझनेस चल्ला। सो आमी जे कितें कार्य करता ते आमच्या हेल्थाक लागून आहा, ते जाणट्यांनी ते चिंतून केल्लें आहा, न्हू की आमी पयसो अडको करपाचो आणि आमी आमचें एनवायरमेंट खराब करपाचें। बरोबर, आणि एक संदेश दिवपा खातीर आमकां स्वताक समजोवपा खातीर नागपंचम आमी मनयता। सो आमी लक्षान घेवपाक जाय की हे नेचर आमच्या खातीर आसा आणि आमी जर हे वायट करपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार केन्ना ना केन्ना तरी हाजो प्रकोप आमकां पळोवपाक नक्की मेळटलो। सर, आमी आयच्या दिसा बद्दल जेन्ना उलयता तेन्ना खुबशे मिसकॉन्सेप्ट्स आमच्या तकलेन आसा। एक हांव म्हणपाक सोदता की जशें सुपरस्टिशन सुद्दां आमच्या तकलेन आसता की सोरोप म्हळ्या उपरांत आमी तांकां दूद दिवप, कारण नागपंचमीच्या सणा हेजेर दूद दिता, किंवा बाकीच्यो गोश्टी आसा। कशें पळयता ह्या गोश्टी कडेन? आयज तर मातश्यो कमी जाल्या सगळ्यो गोश्टी, पूण अजून पर्यंत थोडे कडेन आसा हे। आता एका सुपरस्टिशन म्हटलें जाल्यार ते नागाक वचोन जर दूध पाजोवपाचो प्रयत्न करता जाल्यार ते चुकीचें आसा। कारण रियल स्नेक खंयचोच दूध पियेचो ना, कारण तेंचे बर्थ जे जाला, जल्म जो जाला ते तांतयांतल्यान जाला आणि खंयच्या तांतयांतल्यान जल्माक येयलो। आतां मॅमल्स आहा ते आपल्या आवयचें दूध बी पिवन मोठे जातात, तशें सोरपाचें नासता। तांतयांतल्यान जल्म जाला आणि सो दुधाचो आनी तेजो कांय संबंद ना। दुसरें म्हटल्यार आमी नागपंचमीक दूद व्हांवता ते फक्त मुर्तीक फुडें, आणि खंयची मुर्ती पुजा आसूं, आमी तुळशी विवाह सुद्दां आहा जाल्यार आमी तेजें पूजन करतना दूद वापरता। इट मिन्स अशें न्हू की तुळस दूद पिता। सो आमी ते दृश्टीन पळोवपाक जाय की आमी फक्त विधी आहा पळय ती पूर्ण करता, आणि त्या विधी माध्यमांतल्यान आमी जे कितें दूद व्हांवयता किंवा आमी लायो दाखयता, आमी पातोळ्यो करता, ह्यो गोश्टी ज्यो आसा त्यो आमी त्या निमतान खाता। सो ते खाल्ल्याक आमच्या हेल्थाक जे आसा तेजो आरोग्याक जे आहा ते आमचो फायदो जाता, आमच्या इम्यून सिस्टमाक फायदो जाता। सो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान जे कितें आमकां घटक जाय आसता शरिराक त्या माध्यमांतल्यान मेळटा। सो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान ते पयलीं केल्लेले आसा। सो ह्यो गोश्टी आमी
घेवपाची न्हू की ते खरें नाग येवन तुमचे पितलो अशें खातलो तशें ना ते. त्या निमतान आमकां तरी कळपा खातीर म्हणून हे सण सगळे केल्ले आसा. बरोबर आसा. सर तुमी एक इंजिनियर, इलेक्ट्रॉनीक इंजिनियर, कितें आशिल्लें तकलेन जेन्ना हो फील्ड तुमी डायरेक्ट म्हणजे फूल टायम ह्या फिल्डान येवपाचें कारण कितें? तशें पळोवपाक गेल्यार इलेक्ट्रॉनीक करच्या पयलीं म्हाज्या मनान ते इलेक्ट्रॉनिकचें चड हें आसलें आनी ल्हान आसतना हांव ते खुबशे रेडिओ बिडिओ मोडून उडयले पयलीं, जे अशें करता आसतना म्हणजे ते शिकता आसतना करप जाता ते. सो ते शिकच्या पयलीं मोडले. सो मागीर म्हाका चिंतलें की ह्या फिल्डान म्हाका खूब आवड जाली म्हणून हांवें इलेक्ट्रॉनिक्स जे आहा तो हांवें डिप्लोमा कोर्स आमचे इंजिनियरींग केलें. पूण त्याच्या पयलीं ल्हानपणा पासून म्हणजे ह्या फिल्डान जे आहा एनवायरमेंटाच्या फिल्डान पयलीं पासून आहा, जंगलान फिरप आनी जंगलांतले पक्षी आनी हेतून वावरप किंवा एनिमल्स पळोवपाचे. कित्याक म्हणून ते पयलीं पासून तुमकां आवड कशी लागली? एक आवड म्हणजे म्हाजें घरूच आहा ते जंगलाच्या सायडीकूच आसलें. सो जंगलान वचप हे ऑटोमॅटिकली एक म्हणटा मॅग्नेटीक कशें ओडटा पळय तसो जंगलान वचप सुरू जालें आनी त्या फिल्डान गेलो. पूण त्या टायमार मदीं म्हाजे इलेक्ट्रॉनिकाचे मदीं हे येयलें आनी हांव विचार केलो की इलेक्ट्रॉनीक करपाचें, म्हणजे एक चिंतलें की कितें करतलो जाल्यार इलेक्ट्रॉनिक्स हांवें चूज केलें. सो म्हाजो तो एक आवडतो विशय आसलो. आतां ह्या फिल्डान एक्चुली हांव ल्हान आसतना म्हणजे हांव पयलीं मारतालो, मागीर बापायन म्हाजें सांगलें की मारूंक जायना. सो तांकां सुद्दां जगपाचो रायट आसा, तांकां सुद्दां ह्या तेंचे पर्यावरणान खूब तेंची मदत आसा. सो त्या टायमार हांव तितकें चिंतूंक नासलें की हांव आयज हेजे पर्यंत पावतलो आसलो. फक्त तेंच्यांनी सांगलें, इतकेंच सांगलेलें मारपाक जायना. हांवें तांकां वाचोवपाक सुरवात केली, म्हणजे आमच्या लागीं येतले. हळू मागीर सायडीकल्या लोकांक कळपाक लागलें की हो सापाक म्हणजे धरता आनी हें करता. सो ते बी आफोवपाक लागले आनी अशें करता करता पेपरार येयले. जे पयले आमचे स्वर्गीय औदुंबरचारी जे आसले तेंच्यांनी ती एक न्यूज जी आहा जेन्ना हेजेर घातली, पेपरार घातली, त्या वेळाचेर कितें जालें सगळ्यांक कळ्ळें की अशें साप धरपी कोण तरी आसा त्या टायमार. सो तेच्या नंतर जाल्यार मागीर कॉल येवपाक लागले. फक्त आमच्या बिचोले पुरते न्हू, वाळपय म्हणजे 70 भागान किंवा आमच्या सायटीचे सरावंडींग भागान बरें पयसल्या पयस सुद्दां काणकोण सुद्दां त्या टायमार गेल्लो आसा. सो इतके पयस आयज ती गरज पडना, कारण आयज आमचे मेंबरांची जी आमची संख्या आहा ती वाडलेली आसा आनी प्रत्येक म्हणजे आमचे तालुका आहा तितून खंय ना खंय आमचे व्हॉलंटियर खंय तरी ते हेल्प करता. आनी सो कितें एक बर्डन म्हणजे एकल्याचेर जे भार आसलो तो शेअर जाल्लो आसा. सो एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉड हे 1997 आमी फॉर्म केले. आमचे शेजारी तेन्ना म्हाजे वांगडा आसले आनी तेन्ना ते फॉर्म केले आनी आयज तेजी संख्या 1997 एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉड. तुमी 1997 जेन्ना म्हणटा तेन्ना तुमचें नांव एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉड आसा, पूण चडशे फावटी तुमकां फक्त सोरोप जेन्ना म्हणटा तेन्नाच तुमकां कॉल येता, किंवा आतां सुद्दां तुमकां जेन्ना कॉल येता भरपूर, पूण एक टायम आशिल्लो जेन्ना सोरोप धरपाकूच चडशे कॉल येताले. सो ते कित्या खातीर अशें जाल्लें सोरोप म्हळ्यार? कित्याक तुमी पयलो सोरोप म्हाका दिसता हांव स्कुलान आसलो तेन्ना तुमी धरिल्लो, सो तेन्ना एक इमेज क्रिएट जाली की हां सोरोप धरता म्हणून. 2002तली एक गजाल आसा. तेज्या पयलीं 2002च्या पयलीं मारले वयताले की तुमी जे विशय सांगता तो किंग कोब्रा बद्दल, आनी बाकीचे सोरोपूय मारताले. म्हणजे सोरोप दिसलो काय कोण आपले ताका वेलकम करचें ना, हें एक साहजीक आहा, कारण एक भंय आसलो त्या टायमार. आनी त्या टायमार अशे डिपार्टमेंटाचे थ्रू अशे थोडक्यात एकाच जाग्याचेर म्हणजे पणजे थंयसर रेस्क्युअर्स आसले. सो ते सिटी पुरते आसले म्हणजे पणजे एरियात. बाकी कडेन अशे रेस्क्युअर आसले ते लास्ट म्हणल्यार बोंडला. आनी त्या दरम्यान कितें जालें, एक कॉल जो आसा कितें तरी येयलो आनी एक किंग कोब्रा मारलो गेलो. म्हणजे हो एक कॉल असो आसलो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या समोर हें जाल्लें आनी तांकां कोणाकूच खबर नासलें तो किंग कोब्रा म्हणजे कितें तें. सो तेज्या लोकल भाशेन ताका डोम म्हणटाले, दिवडी नागीण म्हणटाले, धामीण म्हणटाले. आनी त्या टायमाचेर ह्या बातमीचे जे आसा ते औदुंबरचारीनूच तो हे केल्लो, पाठपुराव केल्लो आनी तेंच्यांनी ती बातमी प्रसिद्ध केल्ली. फ्रंट पेजीचेर येयल्ले व्हडलो सारकें, हय, किंग कोब्राचे. आनी फोटो तेंच्यांनी हे केल्ले आनी किंग कोब्रा ढोकळे मोले हांगा मारलो म्हणून. तो सगळ्यान लॉंगस्ट त्या टायमार धरलेलो आशिल्लो? तो धरूंक नासलो, मारलेलो जवळ जवळ. हय. आनी तेच्या नंतर मागीर हे इन्सिडंट जालो आनी आमी मागीर अवेरनस स्टार्ट केल्ले. तरी आसतना आमचो एक कॉल त्या टायमार मोबायल बी कांय नासले. घरा कडेन रिसिवर आमचो फोन आसलो. सो जेन्ना हांव केन्ना भायर वयतलो म्हणजे कॉलाक वयतलो आनी कोइन्सिडंटली हांव आमचे सांखळे हांगासर एका घरान कॉलाक गेलो मॉर्निंग टायमार.
सो त्या टायमाचेर कितें करतालो हांव घरा येवच्या पयलीं कॉल करतालो आनी विचारतालो आनी खंय सरावंडींग कॉल आसा कारण होंडा 70 अशे कंटिन्युअसली कॉल जे आहा म्हाका एकट्याक धांवचे पडटाले अशे प्रॉब्लेम जाताले त्या टायमार कारण तितके आमचे मॅनपावर नासले भुरगे नासले सो थंय त्या टायमाचेर एक कॉल हांव घरा केलो आनी ते घरांतल्यान म्हाजे मिसिसान सांगलें की डॉक्टर राजेश केळीन तुमकां कॉल केल्लो एक कितें तरी नागीण आसा म्हणून खंय तरी 70 तेंच्यांनी नंबर दिलो तो हांवें नोट केलो आनी त्या नंबरार फोन करून विचारलें जाल्यार डॉक्टर राजेश केणीन सांगलें की एक नागीण येयल्या आनी लोक मारूंक सोदता सो हांव म्हटलें मारूं नाका म्हणून सांग आपूण सांगला तांकां रिक्वेस्ट केला जाता तितको बेगीन पाव आनी तेणी एक गवाणें म्हणून गांव आसा 70 सो त्या जाग्यार हांव पावलो आनी ते किंग कोब्रा जो आहा पळयता जाल्यार तो किंग कोब्रा आसलो हांव पयलीं नागीण म्हणून सांगलें म्हणून स्मॉल कोब्रा बी आसतलो अशें हांवें चिंतलेलें पूण फर्स्ट टायम ते किंग कोब्रा जो आहा मारल्या उपरांत आमच्या गोंयांत फर्स्ट टायम किंग कोब्रा आमच्या गोंयांत हो रेस्क्यू करपाचें भाग्य जें आहा तें म्हाका लाभलें तें फर्स्ट टायम एनकावंटर जालो तुका थंयसर रायट कितें आशिल्लें तेन्ना पयलो तेन्ना फर्स्ट टायम तुका कळ्ळें की हो किंग कोब्रा आसा हां जेन्ना हांव थंय गेलो तेन्ना पयलीं हांव कोब्रा बारीक आसतलो म्हणून ह्या दृश्टीन हांवें म्हाजें हें जें आसा फोकसींग केल्लें पूण पळयता जाल्यार म्हाजें आउट ऑफ फोकस जालो कारण तो किंग कोब्रा आसलो कारण फूल जे भिंत आहा ती फूल मातयेची भिंत मोठी आसता तो ताका कवर करून रावलो आनी काळोच आसलो आनी पयलीं हांव चिंतलें हो कसलो मागीर हांवें सडनली म्हाका स्ट्रायक जालो अरे हो तर आमच्या गोंयांत किंग कोब्रा पळयता आनी फर्स्ट किंग कोब्रा सो हेका कसोय तरी म्हाका रेस्क्यू करपाक जाय भले टायम लागो म्हाजे कडेन कांय इक्विपमेंट तितकें नासलें स्टीक आसली ते स्टिकीन ताका हळू स्टीक लावन पयलें तेवटेंतल्या लोकांक सांगलें की मातशें ताका मारूं नाका फक्त दांडो लावन म्हाज्या वाटेन धांवड सो तेंच्यांनी दांडो लायल्यार तो म्हाज्या वाटेन सकयल देंवलो मातसो सकयल देंवल्या उपरांत ताका मागीर हांवें भिंतीचेरूच ताका आमचे जे स्टीक आसता ताका यू शेप कसो आसता सो ताका मातशें लायटली प्रेस केलें आनी ताका हातीन ताका हेड पिन केलो म्हणजे हातीन ताका धरलो ताका गळ्याक धरलो सो खंयच्याय सापाचो गळो धरलो काय तेजें आनी मागीर काय शाणपण चलना सो त्या प्रमाणे ताका हांवें हेड पिन केलो आमकां एक ट्रेनींग दिल्या खंयच्या सोरपाक कितलो प्रेशरायज करपाचें सो हेड पिन करपाचें सुद्दां एक टॅक्नीक आसता ताका प्रेशर जो आहा तो ह्या मानेच्या हेका केन्ना दिना चड दिवपाचें नासता सकयल्या वाटेन बाकीची बोटां आहा ती आमी मातशें प्रेशर दिता आनी हे फक्त लॉकिंग करता म्हणजे तो वळपाक जायना म्हणून हे एक टॅक्नीक आसता सो त्या टॅक्निकान ताका पयलीं हेडपीन केलो आनी ताका हळू ताका बडी लावपाक सांगलें तसो जसो लांब लांब जायत गेलो पळयता जाल्यार मागीर जेन्ना आमी बिचोले आमचे हाडले तेन्ना आमचे एनिमल रेस्क्यूचे हाका तेन्ना आमकां कळ्ळें हेजी लांबी जी आसा ती जवळ जवळ 11 फुटाचे वयर आसली 11 फूट आनी 8 इंच सर एक गोश्ट म्हाका विचारपाक कित्याक टायम मातसो कमी आसा त्या खातीर हांव मातसो फास्ट फॉरवर्ड वयता जी गोश्ट म्हाका खूब वायट दिशिल्ली फाटले 1 वर्स काय 2 वर्सां पयलीं एक व्हिडिओ आयिल्लो एक सोरोप धरून गाडयेचेर धरून वयता ही मेंटलिटी म्हाका दिसता खूब वायट आसा ताच्या बद्दल डावट ना जेणे कोणी केला हे वायट मेंटलिटीचोच मनीस आसा ताच्या बद्दल कांय डावट ना आय डोंट नो ताच्या तकलेन कितें आशिल्लें तें बट हाजो इम्पॅक्ट नेचराचेर आनी सोसायटीचेर कशे तरेन जावपाक शकता आतां ते गोश्टीक जे आसा एक बरी गजाल ही आसा की त्या गोश्टीचो आमकां जास्त तेजो निशेध करपाची गरज पडोंक ना मिडियांतल्यान म्हणजे सोशल मिडियांतल्यान खुबश्या लोकांनी तेजेर आक्षेप घेतलो आनी त्या गोश्टीचो ताका हें केलो की एक गोश्टी आहा ती चुकीची आसा सो ही एक पॉझिटीव गोश्ट आहा की लोकांच्या भितून कितें आसा एक पर्यावरणाच्या बद्दल खूब आमचें मोग आसा आनी त्या हेका लागून लोकांक आतां खंयचो सोरोप मारलो म्हणजे घरा आपल्या भियोन मारलो ताका एका क्षणांत मारलो म्हणून ताका व्हडलेशें कोण पळोवंक वचना कितें क्वेश्चन करिना ते तेणी आपल्या जिवाक भियोन मारलो पूण जेन्ना अर्दो मेलो करून ताका असो गाडयेक लावन असो लोमयत व्हरता तेन्ना एक दुख्ख दिसता म्हणजे आमी हिस्त्र प्राण्या पेक्षा चड हे दिसता एकदम चितूनच मातशें सो हे गोश्टी टाळपाक जाय जे कोण करता पळय तेंच्यांनी ती गोश्टी कडेन तशें करपाक जायना कारण हे गोश्टी बरोबर न्हू खंयच्याय हितून बरयल्या की जेन्ना आपल्या सेल्फ डिफेन्साक लागून कोणाक आपूण मारता किंवा आपूण जेन्ना हें करता तेन्ना ताका एक तडफडपाक जायना तो इवन क्रिमिनल्स आसता ताका सुद्दां रायट दिला की ताका तडफडून मारपाक जायना म्हणून हे आयज आमच्या कायद्यान आमच्या संविधानान आहा बरोबर तेज्या नेक्स्ट पार्टा कडेन येता आतां हे कॉमनली लोकांक यूज जावपाक शकता अश्यो गोश्टी त्यो म्हळ्यार जेन्ना सोरोप चावलो काय लोक पयलीं भियेता आंग काडटा आतां कितें करप हें तकलेन येना कारण कोणूच प्रिपेर आसचो नासल्या गोश्टी खातीर कितें करप सादारण मनशान सगळ्यात पयलीं म्हणजे जो जाका चावला पयलीं खंय चावला तेजें निदान केलें वो सोरोप तुमी पयलो सोरपाचो जर जाता जाल्यार तुमचे कॅमेरा ह्या मोबायल सगळे कडेन फोटो तरी एक काडून ठेवपाचो सेकेंड थींग
तो फोटो बी शेअर मागीर करपाचो म्हणजे आमी रेस्क्युअर्स आहा आमचो नंबर आसतलो वा आमचो नंबर जर मेळोंक ना म्हाजो जाल्यार 108 किंवा आमचे 100 जे आसा पोलीस कंट्रोल तांकां फोन करून तुमी म्हाजो नंबर जो आहा तो घेवंक शकता. सो एटलिस्ट तुमी तो फोटो जो आहा शेअर केलो म्हाका म्हणजे धाडलो जाल्यार हांव पळोवंक शकता की तो विशारी आहा की बिनविशारी आहा. हो एक भाग जालो. आतां जर विशारी आसा अशें आमकां निदर्शनान येयलें जाल्यार फुडले बी आमी कितें सांगू शकता हेल्प करूं शकता. पूण तेज्या पयलीं जो टायम वयता हो धाडपाक कितें केन्ना केन्ना नेटवर्क प्रॉब्लेम आसता. सो थंय टायम वेस्ट करपाचो ना की हो फोटो धाडल्या उपरांत त्या पेशंटाक धाडपाचें तशें कांय करपाचें ना. तो विशारी आसूं किंवा बिनविशारी आसूं त्या पेशंटाक जाता तितके पयलीं ताका हॉस्पिटलान म्हणजे आमचे हेल्थ सेंटर किंवा आमचे गव्हर्मेंट हॉस्पिटलां थंय पावोवपाची तयारी करपाची. पयलीं कितें करपाचें ज्या जाग्यार चावला त्या जाग्यार कितें अंगठी म्हणजे मुदी बी आसा वा कितें घट कितें ऑर्नमेंट आसा त्यो वस्तू पयलीं काडपाक जाय कारण त्या जाग्यार जर बायट जाला जाल्यार ते सूज येयली जाल्यार त्यो वस्तू काडपाक डिफिकल्ट जातले आनी तो भाग जो आहा मागीर खराब जातलो. तो टिश्यूज डॅमेज जातले ते मागीर कट करचे पडटले. सो तेका लागून पयलीं म्हणटा ते हे वस्तू जे आहा ते पयलीं काडपाक जाय आनी जाता तितक्या बेगीन ताका हॉस्पिटलान. एक आमी खूब पयलीं आयकल्ली गजाल की पांयांक जर चावलो बरोबर कपडो बांदून घट कपडो बांदा म्हणजे ते विश वयर चडचें ना अशें म्हणटाले. ह्यो गोश्टी आतां ह्यो गोश्टी पयलीं कितें तितकी रिसर्च त्या टायमार जावंक नासलें आनी अशें तांकां दिसतालें की आमच्या थ्रू ब्लड आमच्या वेनम जे आहा ते वयता. सो तेका लागून ते बांदपाचे पयलीं टॅक्नीक सुरू जाल्ली. पूण मागीर जशें डेवलप जालें आतां खुबश्यो गोश्टी डेवलप जाल्ल्या तितूंतल्यान तेंच्यांनी स्टडी केल्या उपरांत कळ्ळें की विश हे वेगवेगळे आसा आनी त्या प्रमाणे ते काम करता. सो न्युरोटॉक्सीक वेनम आहा ते नर्वस सिस्टमा थ्रू हे करता काम करता. सो आमचे रक्ताची वेन बांदून कांय फायदो ना. आनी ब्लड सर्क्युलेटरी सिस्टमाचेर काम करता ते म्हटल्यार रसल वायपराचे किंवा सॉसटेल वायपर जेका जे आमचे हिमोटॉक्सीक वेनम. सो तेज्या थ्रू आमी बांदले जाल्यारूय तेचो उपयोग जावचो ना. वयल्यान बांदले जाल्यार तो भाग पिड्ड्यार जातलो आनी तो कापचो पडटलो. सो हे आमी लक्षांत ताजो डिसएडवांटेज आहा एक्चुअली. डिसएडवांटेज ह्यो गोश्टी लक्षांत घेयात की बांदू नाकात हे आमी पयलीं म्हणटाले की बांदपाक जाय घट वीस वयर चडचें ना. सो बांदू नाकात लूजसणा जाणे करून तांकां उपचार करपाक आनीक बरें पडटले. सर एक गोश्ट बद्दल तुमचे कडेन उलयतना कळ्ळी म्हाका की म्हाज्या खातीर न्हय आशिल्ली की वेनमस स्नेक अशें म्हणटा ताका पॉयजनस म्हणिना. रिजन कितें? कारण पॉयजनस एक्चुअली आमी मराठी वा कोंकणीन उलयले जाल्यार विशाक विशूच म्हणटले खंयचें विश आसूं. पूण इंग्लिशीन तेजो शब्दाचो अर्थ वेगळो जाता. जशें वेनमस म्हटल्यार जे इंजेक्ट करून जे जितूंतल्यान विश बादा जाता ताका वेनमस म्हणटा. आनी जे खावन आतां आमी कितें फूड खाल्लें आनी ते पॉयजनींग आहा ताका पॉयजन आहा आनी खाल्लें आनी पोटान वचून आमकां पॉयजनींग जालें जाल्यार ताका पॉयजनस म्हणटा. सो हो फरक आसा. सर ते सोरोप जेन्ना चावता पळय तेन्ना मनशांचेर सुद्दां डिपेंड आसता की बाबा तुका चावले उपरांत एका मनशाक समजा वीक आसा जाल्यार ताका बेगीन विश चडटले आनी कमी वीक आसा जाल्यार ताका मातसो एक टायम मेळटा थोडो बफर झोन मेळटा. हे गोश्टी कशे पळयतले तुमी? आतां प्रत्येकाक विशाचें काम जें आहा तें सगळ्यांक सिमिलर आहा. पूण फक्त जेचे इम्यून सिस्टम वीक आसा किंवा जो वीक मनीस जशें तुमी म्हटलें सगळ्यान डेंजरस सिच्युएशन आहा ती म्हणल्यार जाका एलर्जीक प्रॉब्लेम आसा. एलर्जीक प्रॉब्लेम म्हणजे जाका सादी एक मूस गांजील मूस किंवा हेचे चावले सुद्दां जाल्यार फूल ताका पेन जाता फूल बॉडीक प्रॉब्लेम जाता तो कॉलेप्स जाता केन्ना केन्ना त्या सिच्युएशनाक. अशे लोक जे आहा जांकां सिस्टम तेंची वेगळी आसता आनी ताका लागून तांकां जर वेनमस स्नेक चावलो जाल्यार तांकां खूब घातक प्राणघातक म्हटल्यार चड जावं शकता. एक इन्सिडंट म्हाका याद जाता. तुमकां सुद्दां एकदां एक सोरोप चाविल्लो आनी तुमी खूब हॉस्पिटलान बीन पाविल्ले. कितें आशिल्ली ती स्टोरी? 2006 आमचे होंडा 70 जे बस स्टॉप आतां जाला त्या जाग्याचेर तेन्ना काम चालू आसलें आनी त्या टायमाचेर खंयसर तरी पोकलिना वो कशें तरी त्या कोबराचें जे आहा कोबरा म्हणजे कॉमन कोबरा नाग म्हणटा आमी तेजें पोट जें आसा सकयल्यान ताका मातशें चीर पडलेली आनी ते वयल्यानच्यान तो ओके दिसतालो. सो जशें आमी डेली रेस्क्यू करता तशें हूक घातलो ताका आनी तेजी शेपडी हातीन धरली. सो सडनली तेणी विदीन 2 सेकंदान तेणी टर्न जावन म्हाका बायट केलो कारण तो शॉर्टूय आसलो चड लांबूय नासलो. सो म्हाकाय तितको टायम मेळोंक ना आनी चावल्या नंतर हांव हात फाटले काडटा काडटा तो पडलोय बी पूण म्हाका कळ्ळें फील जालें की वेनम तेणी इंजेक्ट केला आनी हांवें विचार केलो की कित्याक चावलो. मागीर ताका जेन्ना उखलून अशें पयलें तेन्ना पळयता जाल्यार ताका पंचान इंजरीज जातली. ताका लागून म्हाका कळ्ळें की हो वेनम चड इंजेक्ट करतलो. सो आनी टायम वेस्ट करूंक ना आनी जेन्ना त्या जाग्यार लोक आसले तेंच्या भितून आनी थोड्यांची गैरसमज आसा की वडी बी आसता म्हणून तर ताका जेन्ना भायर ओपन केलो ताका म्हणजे भायर उगड्या जाग्यार हाडलो तेन्ना फडां काडून रावलो
तेन्ना दिसलें की कोणाक तरी की तेजी वडी मेजली कोणी तरी, तर ताका अर्दीत आहले. सो अर्दी लायन आहली, तेंच्यांनी म्हटल्यार अर्द्या वडीचो तो अर्द्या वरा भितून औषध पाणी कर. सो म्हाज्या वांगडा एक सचिन गांवस म्हणून आमचो व्हॉलंटियर आहलो, न्यू मेंबर आहलो, तो विचारपा लागलो हे रियल. हांवें म्हटल्यार हे सगळें खोटें, आमी जाता तितके बेगीन हॉस्पिटलान वचुया. सो हांवें म्हाजे हात बी क्लीन केलो आनी क्लीन केलो? हय, क्लीन केलो उदकान, आनी ते सरपाक पयलीं बॅगींग केलें आनी जाता तितके पयलीं आमी विचार केलो की बिचोले आमचे हेल्थ सेंटर आहा थंय ते घातले. सो हे प्रोसेसाक जे आहा ते एक 15 मिनटान हांव आमच्या हॉस्पिटलान पावलो. थंयच्यान मागीर ते कितें एंटीवेनम बी कांय ते इंजेक्ट करिना पयलीं, ते डायरेक्ट मागीर GMCन धाडटा. हय, सो GMCन थंयसरल्यान म्हणजे जवळ जवळ म्हाका 1.25 वर जे आहा, म्हणजे 1 वरा 1.5 वरा पेक्षा वयर ज्या टायम जो आहा त्या जाग्यार पावलो. आनी जेन्ना त्या हॉस्पिटलान पावलो तेन्ना म्हाका मातशें दिसपाक जे आहा तें आनी उलोवपाक मातसो त्रास जातालो. कळटालें की हय, फक्त दिसतालें म्हणल्यार ब्लर दिसतालें. आनी त्या टायमार कोइन्सिडंटली आमचे डॉक्टर मधू गोडकेरीकर म्हणजे फॉरेन्सिकान आसता GMCन, तेंच्यांनी त्या टायमार बरी मदत केली. तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन एक्शन घेतलें. आनी तेच्या उपरांत जेन्ना रेस्पिरेशन म्हाजें फेल जावपाक लागलें त्या वेळार सगळ्यांक काळजी जाली की डॉक्टरांनी सुद्दां, हांव आयकतालो, डॉक्टरांनी म्हटलें हो वाचचो ना. हें हांव कारण पेशंटाच्या सायडीकूच अशें उलोवप एक्चुली सारकें न्हू, कारण जर हय कितें उलयता तें कितें आयकतालें, फक्त दिसनासलें म्हाका आनी उलोवंक जायनासलें. सो हे सिच्युएशन. आनी रेस्पिरेशन जेन्ना फेल जावपाक लागलें म्हणजे तोंडांतल्यान स्वास घेवपाक लागलो आनी तेज्या उपरांत मागीर तेंच्यांनी एमिबॅग जे आसता ते घालून मॅन्युअली हे जे आसा म्हाका ऑक्सिजन स्वास दिवपाचे ट्राय चालू आसली. सो तेज्या उपरांत मागीर आनी एक डॉक्टर येयले जेंचें नांव आमचे डॉक्टर सोमनाथ पेरणीजी. तेंच्यांनी रेकमेंड केलें की म्हणपाक लागलें की आमच्या हॉस्पिटलान म्हणजे त्या हॉस्पिटलान GMCन त्या टायमार जे वेंटिलेटर आहा ते बिजी आसले. सो तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन मणिपालान व्हेलो. सो आफ्टर तेज्या उपरांत म्हाका कांय खबर ना केन्ना म्हाका व्हेलो तो, कित्याक हांव बेशुद्ध आसलो. 4 वरां उपरांत मागीर हांव परत शुद्धीर येयलो. एंटीवेनम बी सगळें दिवन तेंच्यांनी परत शुद्धीर जालो. सो हे जे वडी बी कितें म्हणटा पळय हे सगळे फट आसा, तेजेर बिलीव करपाचें ना. सो तुमकां तेन्ना भंय दिशिल्लो भरपूर? फर्स्ट म्हाका चावलो तेन्ना म्हाका खबर नासलें म्हणजे कितें जातलें, पूण ज्या टायमाचेर फुडें जेन्ना रेस्पिरेशन फेल जालें, डॉक्टरान अशें म्हटलें, तेन्ना एक मनान हें जालें की कितें जातलें. पूण हांव भितूल्यान वील पावर जे मनांतल्यान स्ट्रॉंग रावपाचें आहलें आनी हांव त्या डॉक्टराक कितें तरी उलोवंकूय वचोंक सोदी पूण उलोवंक जायनासलें. सो त्या टायमार तें सिच्युएशन वेगळें आसलें. म्हाका दिसता कोणूय जर सादारण मनशांक जायत जाल्यार अशा टायमार भिवूनच पयलीं हें जातलो. सो ह्या टायमार स्ट्रॉंग रावपाची गरज भरपूर आसता. येस, ताच्या नंतर तुमी एक गोश्ट सांगली की ताका घावो लागिल्लो म्हणून तो रिएक्ट जालो आनी इंजरी. आमकां एक स्टडी आहा की इंजर्ड जाल्लो स्नेक आहा पळय तो जास्त वेनम इंजेक्ट करता. अदरवायज मोस्टली कोब्रा जे आसा ते केन्नाच म्हणजे जो पांय लागलो चुकून तो फक्त स्ट्रायक करतलो म्हटल्यार बायट करचो ना. आनी तुमचो पांय पडलो जाल्यार जखमी ना जाल्यार तुमकां एक वेळ चावूं शकता म्हटल्यार वेनम इंजेक्ट करचो ना. इंजेक्ट केलें सुद्दां जाल्यार कमी प्रमाणात, केन्ना केन्ना इंजेक्ट करता मातशें, पूण तितके मनशाक तेजो इफेक्ट जायना. एक लास्ट प्रश्न आसा, म्हाका सांगा एक सादारण मनशान विशारी आनी बिनविशारी साप, कारण तो वळखुपाक खूब सादारण मनशाक हें जावचें ना आनी ते इतलें लक्ष दिवन बाबा कितें आसा काय कशें वळखुपाक शकता? सादारण मनशाक तर वळखपाक इजी ना, कारण आयच्या हितून ते इजी पडटा कित्याक खंय तरी आमी टीव्हीचेर बी पळोवन बी. फक्त इतकेंच कळपाक जाय की विशारी थोडे सोरोप जे आहा कॉमनली तेंकां आयडेंटिफाय करपाक. सो समज आतां नाग आहा जाल्यार फडां फुलयल्यार कळटा, कॉमन कोणाकूय कळटलें की हो नाग आसा म्हणून, पारो म्हणटा थोडे. मागीर घोणस आसा जाल्यार ताका पॅचीस आसा रावंड, जशे रिंगां आसता सारकी पॅचीस आसतली. थोडे चुकून ताका अजगर म्हणून समजता आनी येता एक्सिडंट जाता. आयडेंटिफाय ना जाल्यार केन्ना कोणी सोरपाक हात घालपाचो ना, आनी आयडेंटिफाय आसली सुद्दां जाल्यार विदावट ट्रेनींग खंयच्या सोरपाक हात लावपाचो ना. सो ट्रेनींग हें इम्पॉर्टंट आसा, अदरवायज कितें प्रॉब्लेम जावंक शकता. तशेंच काणेर आसा जाल्यार कॉमन क्रेड हो चडसो रातच्या टायमार भायर सरता आनी तेज्या सारको दिसपी सोरोपूय आसा. सो हे आयडेंटिफाय जर सारकें जावंक ना जाल्यार मागीर तितून मागीर कितें जाता, कन्फ्युजन जालें, थोडे भिवून मागीर काणेराच्या जाग्यार तो दुसरो सोरोप चावता, कॉमन वुल्फ स्नेक म्हणून तो चावलो सुद्दां जाल्यार टेन्शनान येता थोडे. आमी खुबदां अशें आमकां कॉल येता डॉक्टरा कडच्यान, हॉस्पिटलान थोड्यांक हाडटा पळय तेन्ना मागीर ते थोडे फोटो हाडटा, मागीर डॉक्टर म्हाका फोटो धाडटा, ते आयडेंटिफाय करता आनी मागीर तांकां सांगता की हो वेनमस आहा हो नॉन वेनमस आहा. अदरवायज थोडे बर्णेनूच घालून घेवन वता. सो त्या जाग्यार वचोन मागीर आयडेंटिफाय करता कितें हाडलां तें. सो ह्या हितूंतल्यान इजी जाता. तुमचे गोंयान कितले आसा सद्या तुमचे कॉर्डिनेटर्स कितले आसा?
आमच्या व्हॉलंटियर्स जवळ जवळ आता मोर दॅन 200 आहा, 300च्या आसपास आसा. पूण ह्याच्या पयलीं सुद्दां म्हणजे आमचे टोटल ऑल ओवर जर पळोवपाक गेल्यार कर्नाटका, महाराष्ट्र आनी गोंयांतले अशे जर 400च्या आसपास आतां पर्यंत आमचे अंडर हे काम करून गेल्लेले आसा. तर म्हाका तुम्ही इतले बरें काम करता आणि गोंयांत तर म्हाका दिसना एकदां आमी म्हळें की बाबा हां सरपा बद्दल जर इन्फॉर्मेशन जाय जाल्यार ती फक्त एक मनीस वन स्टॉप आमकां मेळटा तें म्हळ्यार तुमचे. तुमी जी सेवा दिता आमच्या खातीर ती म्हाका दिसता भयंकर आसा, भरपूर आसा आणि तुमचे अशेंच आयुष्य उदंड आसूं इतलेंच आमी मागता सर. धन्यवाद. की दे जर म्हाका एक हय तुमची मेसेज एक उलोवपाचें मेसेज म्हणजे ऑलरेडी आतांची पिढी जी आसा ती ह्या कामान बरी आसा अशें म्हटलें जाता. पूण थोड्या गोश्टी कडेन तेंच्यान दुर्लक्षय आसा की आमचें एनवायरमेंट आहा तें मातशें पॉल्युटेट करता, थंयसर मातशें तेंच्यांनी एक लक्ष दिवपाचें. जशें बाटल्यो बिटल्यो सगळे उडयता तें खूब वायट दिसता. आमचें एक इमेज जी आसा गोंयाची ती वर्ल्डान जेन्ना अशें कितें पिक्चर जेन्ना वर्ल्डा कडेन पावतले तेन्ना खूब वायट दिसता की ते जे आसा ते हे शेअर करता म्हणून. सो मातशें ते लोक जे पार्टी करता तांकां मातशें तेंच्यांनी स्ट्रिक्टली हे करपाचें आनी ह्यो गोश्टी क्लीन करपाचें. दुसरें म्हणजे एक सरकारा कडेन म्हाजी एक रिक्वेस्ट आसलें. म्हाका आमच्या गोंयान आमचे चडशे व्हॉलंटियर जे आहा ते आमच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान रेस्क्युअर्स म्हणून आसा आनी हेरूय आहा, बाकीचे आसा थोडे. आमचे 12 तालुके आहा पूण थोड्याच तालुक्यान जे आसा ते रेस्क्युअर्स म्हणून डेली विजीस ते कितें फिक्स ना. सो म्हाजी एक रिक्वेस्ट आहा गव्हर्मेंटा कडेन तेंच्यांनी हे जे आसा तांकां फिक्स करपाचें आनी हो जॉब आहा तो क्रिएट करपाचो स्नेक रेस्क्यूक लागून स्पेशली. कारण हो एमर्जन्सी सर्वीस आहा आनी तेंचे कितें प्रॉब्लेम जाले जाल्यार तांकां गव्हर्मेंटाचे कांयच आर्थीक मदत तेंच्या फॅमिलीक मेळची ना वा तांकां मेळची ना. सो ती मेळपाक जाय जाल्यार हो जॉब क्रिएट जावपाक जाय. तशेंच आणखी बाकीचे जे आमचे खुबशे भुरगे आहा, आमचे गोंयचे भुरगे जे आहा तांकां रोजगार जो आहा तो ह्या हितूंतल्यान मार्गांतल्यान मेळूंक शकतलो. सो एक रिक्वेस्ट. एक गोष्ट सरान दोन गोष्टी जो खूब बऱ्यो सांगता ती म्हळ्यार तुमी जेन्ना पार्टी करूंक वयता तेन्ना प्लास्टीक अजिबात उडोवं नाका. कारण ह्या जंगलांनी प्लास्टीक किंवा ग्लासीस जेन्ना उडयता फोडून तुमी ते जनावरां रावतात ते तेंची जागा. एक विचार करा तुमच्या घरा कडेन येवन आमी जर कचरो करीत तुका कशें दिसतलें. तुज्या घरा कडेन बाटल्यो पडून तुजे जर टायल्सांचेर उडयत जाल्यार तुका कशें दिसतलें, तुज्या पांयांक लागतलें. तशेंच जनावरांच्या पांयांक लागपाची शक्यता आसता. आनी विचार कर तुवें उडयल्लेल्या ग्लासा खातीर खंयच्याय जनावराक लागले आनी ताजे जर मृत्यू जाले जाल्यार तुका कशें दिसतलें. फुडल्या फावटी हे करतना हे तकलेन दवरात आनी समजा तुज्या फुडल्यान कोण मनीस करता जाल्यार ताका थांबपाक सुद्दां ह्यो गोश्टी सांगपाक तुमी प्रयत्न करात. नितळ दवरा आमचें गोंय. दुसरी गोश्ट जी खूब इम्पॉर्टंट आसा, सरान म्हटलें की तांचे जायते व्हॉलंटियर्स आसा, स्वयंसेवक आसा जे तालुक्यांनी काम करतात ते नेचरा खातीर काम करतात, ते आमच्या खातीर काम करता. आतां एक गोश्ट आमचे कडल्यान सुद्दां जावपाक जाय, आमच्या सरकारा कडल्यान सुद्दां जावपाक जाय. बरें हाज्या फाटलो आनी एक बरें म्हाका दिसता की तुमी क्रिएट करा जॉब. भुरगे ऑपॉर्च्युनिटी म्हणून न्ही जाल्यार एक करियर म्हणून सुद्दां पळयतले. आमी आमच्या नेचरा खातीर कितें तरी करपाक शकता ही आवड निर्माण जातली. आनी सरान जशें म्हटलें की तांचे फाल्यां समजा कितें जालें जाल्यार तांच्या फॅमिलीक मदत करपी कोण आसना, तांचो इन्शुरन्स, तांकां पेमेंटूच म्हणिना तांकां एक मानधन म्हणून तरी सुरू करात. आनी सरकारान जर हे आयकलें जाल्यार म्हाका दिसता खूब बरें जातलें. आनी ही गोश्ट लक्षांत घेयात की आमी म्हणजे सरकार हे आमच्या खातीरूच आसा बट कितें तरी बरें करपाक जाय म्हणून जर तुमी हे विचार करपाक गेले आनी 12च्या 12 तालुक्यांनी अशे जांचे जे स्वयंसेवक आसा तांच्या खातीर जर कितें करपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार एक वेगळ्या तरेचे फील्ड क्रिएट जातले, करियर ऑपॉर्च्युनिटी क्रिएट जातली. फुडें भुरगे शिकोवंक वयतले, शिकून येवन ही कामां करतले आनी आमच्या नेचरा खातीर, आमच्या एनवायरमेंटा खातीर बरें जातलें. सर म्हाका दिसता ह्याच नोटाचेर आमी आयज ही कार्यावळ सोंपोवपाक सोदता. टायम खूब कमी आसा, म्हाका खूब क्वेश्चन आशिल्ले विचारपाचे. आनी जेन्ना सर्प म्हणटा किंवा एनिमल्स ओवरऑल म्हणटा, नेचर म्हणटा जाल्यार ते टॉपीक केन्ना सोंपपाचो ना. असो टॉपीक आसा जेचेर खूब रिसर्च जावपाचें आसा आनी आतां पर्यंत रिसर्च जाल्यार तो लोकां कडेन पावोवपाचो खूब आसा भरपूर. थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं. काय बी धन्यवाद. थँक्यू.